सायटीक काढून दवरा. हांवें पंचायतीक सांगलां इंटरनल मतभेद सायटीक काडा, बट फॉर कॉमन पर्पज वी विल कम टुगेदर. बरें दिसता फॉर कॉमन पर्पज दे हॅव कम टुगेदर अँड फायट फॉर डिसायडेड टू फायट फॉर दीस पर्पज. आनी ह्या खातीर तुमकां विनंती करता, डोंट टेक इट एज अ पॉलिटिकल थिंग. राजकारण करपाचें राजकारण कोणूय करा, कोणाय सायडीन करा, बट फॉर कॉमन पर्पज एनवायरमेंट जे आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी कितें सांबाळून दवरला ते राखपाक लागून प्रयत्न करा. हे कर्तव्य तुमच्या भुरग्यांचें आसा, यंगस्टराच्या. 50 इयर्स कंप्लीट जाल्यार तरी आसतना हे पळय हांव एग्जाम्पल अमृत आगारवाडेकर रिटायर्ड जावन 5 वर्सां जालीं, बट स्टील इज एक्टिव्ह. कसली खंय सभा आसूं, वाळपय सभा आसूं, खंय सभा वयता तो. फायनान्शियली वीक आसा तो, बट तेन्नाच विचार केलो ना फायनान्शियली वीक आसा, बट कॉमन पर्पजाक तेन्ना बरें जावपाची गोश्ट आहा ते सगळे वयता आनी हजेरी रावता. मानता हांव तेका, शिवोचो भाव तो आमचो. फॉर कॉमन पर्पज कम टुगेदर, वी वील फायट टुगेदर. आनी असले म्हाका दिसता सगळे जाण आमी वॉशल शिवोली सोडी आनी पेडणे सायडीचो एरिया जाल्यार हे नदीक हो सरकार खंय आनी 50 वर्सां सरकार येतलो तुजो हात लावचो ना. लायतलो म्हणजे तुमी सगळे एकवट जावपाक जाय. स्वामी समर्थ मठाचो संस्थापक तशेंच समर्थन संघटना जी आसा त्याचो संस्थापक, तकरा बचाव समिती, हे सगळे पदाधिकारी आणि हांगा सगळे जमलेले म्हजे भाव, पंचायत मेंबर्स, सगळे प्रेस मेंबर्स, तुमचे हांव स्वागत करता. आज खूप शरदबाईन जायते उल्लेख केल्लो आसा, हे नदी बद्दल केल्लो आसा, शेता बद्दल केल्लो आसा. फुडें हे जे कितें हाडलेलें आसा हेचे घातक कित पर्यंत आसा हे लोकांक अजून खबर ना, आणि एक कळच्या लोकांक म्हणून ही थोडीशी ल्हानशी सभा आयोजित केल्ली आसा. खरें तर आतां सरान बरो उल्लेख केल्लो की ही जी नदी आसा ही आमची आवय आनी बापूय. खरेंच हांव मानता, कशें घरान आवय आनी बापूय भुरग्यांक आपल्या पोसता, तशी ही नदी जी आसा हे नदीचेर जायते जाण आपले पोट भरता. आणि हितून इतिहास आसा आमच्या जाणट्यांचो. पयलीं काम धंदो खंय आसलो, पयलीं ह्या नदीचेरूच खुबे काडून नुस्तें मारून लोकांनी पोट भरलेलें आसा. आनी अशें जर हे जेटी अश्यो येयल्यो आनी हे जर अश्यो उबे केल्यो जाल्यार खंय तरी आमकां फुडें हेचे खूब घातक आसा. ह्या नदीन कोणी येवचें आनी कोणी कितें करचें अशें कितें आसा, नोंद आसा. हो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा येवच्या पयलीं शिवोले येयल्लो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं जाप विचारपी आमी समर्थन संघटना. तेका विचारले तूं एज अ कॉन्ट्रॅक्टर तुज्या वांगडा ऑफिसर कोण आसा, तूं कित्याक मेळिल्ली आसा, तुज्या कडेन ऑफिसर ऑथॉरिटी कोण तरी वांगडा येयल्ली आसा, कोण ना, जाल्यार तुवें हाडल्या ही कित्याक. तेणी टायम दिलो 4 दिसाचो. परतून जायत्या पॉलिटिशियनांनी आमदारांनी सांगले की आमी तुमच्या वांगडा आसा, हे काडपाचें कृत्य कितें आसा तें आमी व्हरता. पूण केन्ना 4 दीस सोंपले, 7 दीस सोंपले, आज जवळ जवळ हे जेटीक म्हयनो जायत येयलो. शिवोल्यानी हांगा आसा ही कशें आसा, कोणी कितें हाडून हांगा दवरलें म्हणटा तेका अर्थ नासा. हे आवयची आमची आवय आतां एक घरान जर सून सुद्दां हाडटले, चेडूं हाडटले जाल्यार तेका रजिस्टर करचें पडटा घरान हाडटले जाल्यार, आनी तेन्ना तेका एंट्री जाता घरान. तशें हांगा कितें रजिस्टर केल्लें आसा पंचायतीन, नोंद आसा कितें काय ना. म्हणजे तुमकां जाय तें तुमी करतल्यान. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन, आमकां कोणाची टिंगल करपाचें ना, कोणाचे अगेन्स्ट उलोवपाचें ना. सगळ्या आमदारांनी, सगळ्या सरपंचांनी, पंचांनी एकठांय जावन हेचो न्याय आमकां दिवपाक जाय. आमचे जे लोक आसा, जे पोट भरपी आसा, तांकां न्याय मागता हांव. खरेंच कामुर्ले पंचायतीचे आनी एकदां अभिनंदन करता. 7वी पंचांनी तेंको दिल्लो आसा. तशेंच मार्ना पंचायतीन, वॉशेल पंचायतीन आमचे मंगेश बाब यांच्यांनी बरो पुढाकार घेतलेलो आसा. आनी अशें जर आमी सगळे जाण, आतां म्हाका दिसता अवघेत हांगा जो धंदो करता रेल्वेचो जावं, हांव कोणाचेर उल्लेख करना तसो, एक 5-10% करता आसतले. बाकी 80-90% लोकांचे कोणी चिंतला हें. बाकी बाबा कोण कुल्ल्यांक वयता, कोण काटाळ्यो मारता, कोण खुबे काडटा, तेंचे कोणी चिंतला, कोणीच चिंतूंक ना. म्हणून एक आव्हान करता की प्रत्येकानी आपापल्या घरांसून आयज जर आमची ल्हानशी मिटींग जाल्ली आसा जाल्यार फाल्यां ही जर काडी ना जाल्यार घरांतले प्रत्येक 4-4 मनीस हांगा येवपाक जाय. उलोवपाचो नियम आसा. म्हणून म्हाका हांगा 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल हांव तुमचे खरेंच देव बरें करूं. पंचायतीन तेका तेंच्यांनी ऑफिशियली लेटर्स वगैरे दिली परमिशनां. आणि जेन्ना शिवोलीचे नागरीक त्याच्या विरोधात जेन्ना उबे रावले त्या वेळाचेर तेंच्यांनी म्हटलें की आमी शिवोली फक्त इन्स्टॉल करतले, आमी ही चोपड्या व्हरतले. ते चोपड्या म्हटल्या बरोबर आमी चोपडेकार आनी पूर्ण पेडण्या भागातले आमी सगळे जे तरुण आनी थंयसरले जे जागरूक नागरीक आसले ते उबे रावले. उबे रावले नंतर आमी
कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक थंय आपयलो. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक मिडियाच्या समोर आमी विचारले की हो जो पॉन्टून आसा हो कित्याक लागून हाडला, हेचो पर्पज कितें तो आमकां सांगचो म्हणून. पण थंयसरलो कॅप्टन जो येयल्लो तो अयशस्वी ठरलो आमकां ते ब्रीफ करपाक की तो कितें आसा काय म्हणून. आमी पयलें विचारलें एखादो असो जर पॉन्टून आसा जाल्यार हांगासर सगळ्यांत जर चड कसली जर एक्टिविटी चलता स्थानीक लोकांची जाल्यार फिशरीज चलता. तो तांकां लागून हाडला काय कितें, तर तो म्हणलो आसूं शकता. एखाद्या जबाबदारीचो ऑफिसर जेन्ना अशें आसूं शकता अशें म्हणटा तेन्ना आमी ताका त्या स्टँडाक आमी ताका विरोध केलो. आसूं शकता अशें आसूं शकना. एक तर तूं ऑफिसर आनी येदी व्हडली ती कोट्यांनी जेटी जर पॉन्टून जर तूं दवरता जाल्यार ताका रिजन आसपाक जाय. बरें, खंयच्याच म्हाका दिसना मच्छीमार आनी फिशरमॅन कम्युनिटीसून कोणेच हेचो डिमांड केल्लो आसात म्हणून की आमकां पॉन्टून जाय म्हणून. जेन्ना चोपड्या आगारवाड्या जेन्ना हाडली तेन्ना 2 दीस पयलीं आमी पंचायतीन ठराव घेतलो की ही कामुली आमी कशीच अलाव घेवचे ना म्हणून. पण 2 दिसां भितर ही जेटी कामुले पावली. कशी हांव नका कोणाक कशें कळ्ळें तें. पूण त्या दिसा सकाळीं हांगासर प्रेस जाली, हांव मातसो लेट पावलो. तरी आसतना हांवें म्हाजो स्टेटमेंट प्रेसाक दिलो. सांजचो 3 हांव पंचायतीचो रेझोल्युशन घेवन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक मेवलो. कॅप्टनान म्हाका सांगलें की म्हाका पंचायतीची हें गरज ना, आपणाक एका देवस्थानान एनओसी दिल्या म्हणून. हांवें ताका विचारलें तुका देवस्थान लागता की पंचायत लागता. ही छापरा रिवर कोणाक लागता, देवस्थानाक देवस्थानान काडची आनी आपल्या दारान व्हरून दवरची न्हू. हे हितून दर्यान छापरा रिवरान आमी केन्नाच अलाव करचे ना. तशेंच आमकां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक कालूच 2 दीस जाले लेटर केला की आमी इमिजिएटली मांडवीन खंय तरी हें जाल्या उपरांत आमी ती उखलता म्हणून. पण हांवें ताका लेटर केला की म्हाका तूं हें दिवं नाका, म्हाका डेट दी केन्ना काडटा ती म्हणून. आनी परतून आमी लेटर केला की आमकां डेट दी तूं केन्ना काडटा ती म्हणून. हांव इतकें सांगूं शकता की हेतून शरदाचो कितें पर्सनल हेतू काय ना. आमी शरदा फाटल्यान सरीच आसतले आनी ही पंचायत सरीच हेच्या फाटल्यान आसतली. कसलेच इलिगल एक्टिविटीज आमी खपोवन घेवचे नाका मुल्ले. इतलें सांगून आतां तुमी उपस्थित रावल्या बद्दल सगळ्यांची हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही सभा सोंपली ताका युनिवर्सिटी दिल्या पळय तांकां व्हरून दिवचे. कोणी रेझोल्युशन पंचायतीक दिल्या. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमकां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सांगलेलें आहा की एका देवस्थानान युनिवर्सिटी दिल्या म्हणून. ती खबर काडची आनी कोणी रेझोल्युशन पंचायतीन दिल्या त्या देवस्थानाक दिवची, ते फाटी काडची म्हणून युनिवर्सिटी. ओके. चोपडे आगारवाड्या अंजुना मोरजेचो झेडपी मेंबर सतीश शेडगांवकर, पाडशाचो माजी जिल्हा अध्यक्ष आनी ध्रुव स्पोर्ट्स क्लबचो अध्यक्ष दीपक कलंगूटकर यांच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. देव बरें करूं म्हणटा. ताका लागून जे ठराव जाला हांगर तेजे बद्दल तुमी कितें डिसिजन घेतला? गेलो 1 म्हयनो जाला आमी सतत बारीक कॉर्नर मिटींग चालूच आसात. जो फ्लोटींग पॉन्टून शिवोले शापोरा रिवरार हाडपाचो जाल्लो तो शिवोलेकारांनी अपोज केल्या नंतर तो चोपडे व्हरता अशें तेंच्यांनी म्हटलें. चोपडे व्हरता अशें कळटकूच थंयसरले जागरूक नागरीक जेंच्यांनी आमकां आपयले आनी ते हेका जर जेन्ना विचारपूस करपाक आमी जेन्ना फुडें सरले तेन्ना कळपाक येयलें की हो खंयच्याच वेवसायीक म्हणजे स्थानीक वेवसायिका तेंच्यांनी मागणी करूंक नासली. आनी फ्लोटींग पॉन्टून हो कित्याक, आनी ताका लागून आमी थंय दुसऱ्या एका मिटिंगे वेळाचेर आमी थंयसरल्या कॅप्टनाक आमच्या कॅप्टन पोर्टच्या कॅप्टनाक वगैरे तांकां आपोवन हाडले आनी तांकां विचारलें की हेचो पर्पज कितें. जाल्यार तो आमकां तेचो पर्पज सांगपाक अनसक्सेसफूल ठरलो आनी त्या वेळाचेर आमी ताका विरोध केलो. कारण जेन्ना ऑफिसरांकूच जेन्ना खबर ना की हें कित्याक लागून येता पळय त्या वेळाचेर ताका विरोध करण्याच्या दुसरो आनी आमचे कडेन पर्याय नासलो. विरोध जाल्या नंतर आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर मायकल लोबोक मेळ्ळे. मायकल लोबोन आमकां शब्द दिलो की आपूण तो ह्या 2-3 दिसां भितर आपूण हालयता म्हणून. आनी तेणें शब्दानुसार तो चोपडेच्यान तो हालयलो गेलो. आतां चोपड्याच्यान हालयल्या नंतर परत तो खंय व्हरचो हो आमकां खबर नासली. तांच्यांनी खंय व्हरपाक तेंचो विचार आसले. पूण आमी दुसरे 1-2-4 दिसांनी पळयता जाल्यार की हांगासर कामुल्लेचे लोक हांगासरले उठाव जालो आनी तेंच्यांनी म्हटलें की ती हें फ्लोटींग पॉन्टून हाडून हांगासर दवरला. तर त्याच्या नंतर परत मागीर शिवोलेन ह्याच पॉन्टूना संदर्भांत मिटींग स्टार्ट जाल्यो आनी आयज हांगा ह्या कामुल्ले गांवांत म्हाका दिसता हांव पयले फावट येयलां. त्याच्या पयलीं हांगासरले स्थानीक जमलेले आसतले आनी आज हांगासर एक ह्या सगळ्यांनी म्हणजे एकत्र येवन हेचेर एक निर्णय केला की परत एकदां आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन डिमांड करपाक जाय आनी कोणत्याय परिस्थितींत हो हांगासरलो जो पॉन्टून आसा हो हांगासरलो हालोवपाक जाय. कारण तेचो कॉज हो अजुनूय कळना कोणाक पळय तो. एखादो हांगासरलो त्या कंपनीचो कोण तरी ऑफिसर येवन तेणें सांगलें म्हणजे तो सरकाराचो अधिकारी मनीस न्हू तो. एक तर बाबा एखादें कितें सांगपाक जाय तेच्या संदर्भांत कितें म्हायती दिवपाक जाय जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंट किंवा मिनिस्टराच्या कोण तरी खात्यांसून कोण तरी तेचेर पूर्ण तेची कल्पना दिवपाक जाय. हांगासरल्या पंचायतींकूय खंयच्याच कल्पना ना तो कित्याक लागून तें. आनी सगळ्या ह्या पूर्ण ह्या फिशींग आमच्या ह्या पॉन्टूनांसून कितें तरी फिशी आसा हें 100% दिसता. कारण
शिवोले पंचायतीन तेंचेकडे ऍप्लिकेशन दितात ते आणि थंय विरोध जातकूच ते दुसरे चोपड्या पंचायतीन दितात, त्याच्यानंतर ते हांगासर येवन कामुल्ले पंचायतीन दितात. म्हणजे हे स्थिर ना, हे ठरलेले कांय एक ना. आणि सांगले वयता की हो एक जुनो पयलीं एक मरीन प्रोजेक्ट हांगासर येवपाचो तेचोच हो भाग म्हणून. तेचो भाग वगैरे हें कांय ना, तो वेगळो प्रोजेक्ट हो तेन्नाच स्क्रॅप जाल्लो प्रोजेक्ट आसा आनी त्या प्रोजेक्टान एक पॉन्टून नासलो. हो कितें तरी कॉर्पोरेट सेक्टरांतल्या लोकांच्या कितें तरी सोयीक लागून केल्लो हो पॉन्टून आसा आनी ताका लागून हांगासरले स्थानीक आज सगळे पर्यंत जमलेले आसात आनी तेंच्यांनी एक निश्चय केला की आमी हो हांगासरलो हटयल्या शिवाय आमी स्थिर बसचे ना म्हणून. देव बरें करूं. जेटीक लागून कितें डिसिजन घेतला तुमी? तुमकां सगळ्यांकूच खबर आहा ही जेटी पयलीं हाडली ती शिवोले पंचायत एरियेन पुला सकयल हाडलेली. ते जेन्ना लोकांनी आवाज उठयलो तेन्ना त्या आवाजाक भिवन तेंच्यांनी सोपड्या व्हरता म्हणले. सोपट्याचे लोक जेन्ना फुडें सरले, आवाज उठयलो तेंच्यांनी विथआवट कळनासतना सकाळीं फुडें हाडले तेन्ना सोपड्याच्या आनी शिवोलच्या लोकांनी जेन्ना म्हाका फोन केलो तेन्ना आमी इमिजिएटली हांगर येवन ते जेटीचे जाब विचारपाक गेले. MLA आसलो, बाकीचे लोकूय आसले, पंचायत मेंबर, सरपंच बी सगळे आसलेले. तेन्ना तो एकटो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता की आपणाक देवस्थानान एनओसी दिली म्हणून. म्हाका आतां कांयच कळना की देवस्थानान एनओसी दिली ती ह्यो दर्या देवस्थानाच्या मालकीचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या मालकीचो की नदी परिवारान तो देवस्थानाचो एकटो जो सगळे बेकायदेशीर धंदे चालू केल्या तेणेन आनी तो जर ह्या दर्याक जर उठ जर एनओसी दिता आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ती गृहीत करता जाल्यार हेच्या सारकें दुर्दैव एडमिनिस्ट्रेशन आनी कॉन्स्टिट्युशन म्हाका दिसता खंय नासतलें. कित्याक जी जागा कोणाच्यो म्हशी आनी कोण टाटा उठा बशी अश्यो खबरी आल्या. दर्या कोणाचो आनी एनओसी दिवपाक कोण फुडें सरता. आनी आतां ही आज जेन्ना मागीर हेचे ताबडतोब शिवोलच्या भावांनी, चोपड्याच्या भावांनी, आयसूच्या सगळे शापोराचे बेल्ड तेंचे सगळे एकठांय जाले आनी स्वामी समर्थाच्या मठान तेंच्यांनी मिटींग घेतली आनी एक बचाव समितीची एडवॉक कमिटी काडली. एडवॉक कमिटी करून इनिशियल ही टेम्पररी मिटींग घेतल्या ती बचाव समिती. आजून तेंच्यांनी शापोरा नदीतली ही जेटी कित्याक काडूंक ना पंटून तुमच्या आनी जर हो पंटू काडिना आतां हे आजच्या मिटींगचे आमी सगळे रिप्रेझेंटेशन सगळे MLA दितले, CMाक दितले, इवन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स दितले. इमिजिएटली एक जेटी हालोवपाक जाय नाल्यार हेचो परिणाम लॉ अँड ऑर्डर आमी हातीन घेतलेलो हेचो परिणाम कितें जातलो तो तेंच्यांनी फेस करपाक तयारी करपाक जाय. आनी हे पंटू काडपाचे आज आमी ठराव घेवन सगळो रिसर्च कित्याक आमकां जाय आसलो लोकांचें कितें आहा तें आज मनान जे लोकांचो प्रतिसाद पयला तेतूनसून लोकांक ही जेटी जावं पंटून जावं काय जाल्ले शापोरा नदीचो डिसास्टर घडले तसल्यो गोश्टी हांगा नाका. कित्याक सांग हांगा पारंपारीक शेती वेवसायीक आहा, पारंपारीक नुस्तेकार आसा आनी ह्या नुस्तेकाराचो उदरनिर्वाह करपाक आमकां एक दर्या सांबाळपाक जाय. आनी असल्यो जेटी जावं प्लंटू आमकां हांगा नाका. तेंच्यांनी कितें वसयलेलें आहा ते दॅट इज ऑल कॉर्पोरेट सेक्टर आनी ते आमी हांगा कामुल्ले शापोरा नदीत दुस्पस घालपाक दिवचे ना. हे कांय दिसांसाठी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो तेणी सांगलें की टेम्पररी आसा आमी हांगा काडटले आनी म्हाका दिसता की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सांनी बी पंचायतीक लेटर दिल्ले की आमी टेम्पररी बरोबर आहा. म्हणजे थंय जे लेटर दिला तेंच्यांनी पयलीं कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तुमकां खबर आहा मिनिस्टरानूय आमच्या MLAन जेन्ना तांकां फोन केलो ते 4 दिसांनी काडटा म्हणून सांगले. परत म्हाका दिसता दिपक कळंगूटकार बीन मायकला कडेन गेले, मायकलांनी सांगलें की ते 4 दिसांनी हालयता. परत कोलवाडी ZP ती गेल्ली एलॉंग विथ सरपंच बीन तिकाय सांगलें 4 दिसांनी काडटा. 4 दीस खंय रे आतां जाले 20 दीस. हे खेळ करतात लोकां कडेन, त्यांचे हिडन अजेंडा भलतोच आसतलो. हे खेळ लोकां कडेन करता, खेळ करता म्हणून आज नाईलाजान लोकांचे शेताचे दीस आसतना लोकांक हांगा जमोवचे पडले हे उपोज करपाक. हय लोकांची परीक्षा पळोवंक नाका, लोक कश्ट करता तेंचे उदरनिर्वाह बंद करून असल्यो सभा घेवपाक फुडें लावंक नाका आनी इमिजिएटली ही फ्लोटींग जेटी आहा ती ह्या 4 दिसां भितर काडपाची तांकां विनंती करता. जर ही 4 दिसां भितर जेटी हांगासरल्यान शिफ्ट जायना जाल्यार तुमचे फुडले पाऊल कितें आसतलें? सगळे आसा ते डिपेंड, इट विल बी डिपेंड ऑन विलेजर्स बिकॉज विलेजर्स हॅज टू थिंक वॉट इज गुड अँड वॉट इज बॅड. आनी म्हाका खबर आहा ज्या तरेन आज यंगस्टर बीन भुरगे येयलेले आहा दे वील टेक दॅट इन एक्शन. आनी जर जायना जाल्यार ते हालोवचे हालयना जाल्यार आमच्या कडेन इतकी हिम्मत आहा की फोर्सफुली ती हालोवन भायर काडपाची.